वर्साचो सदो काळ 21वें सातोळे शुक्रार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 25 वळी 1 ते 13. जेजून आपल्या शिष्यांक येवपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचे रास. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेल व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो देखून त्यो सगळ्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदयानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका सोगत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हटलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालोवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतेल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. पूण तो जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.